कलाकारांक जाय आसता योग्य माची। सणा परबांच्या निमतान आणि सांस्कृतिक कार्यावळींच्या माचये वयल्यान कलाविष्कार करपाची संद मेळटा। गोंयकार ही संद सोडिना। पळोवया चवथी कडल्या देखाव्यांतल्यान दाखयल्ली कला। कृष्णा निवास भाटीवाडो मोर्जी हांगा एन्शंट टायमाचें डेकोरेशन केलां। पयलींचे लोक हे मातयेची घरां वापरताले, तशें आमी हे मातयेचें घर केलां। आनी लोक पयलीं वस्तू वापरताले रांदपाक, मिरसांग वाडपाक, जाते बीन ते सगळे आमी हांगा डिस्प्ले केलां। आनी आमी पयलींच्या लोकांचें सगळें वापरलां आनी हे सगळें इको फ्रेंडली डेकोरेशन आसा। आमी कसलोच प्लास्टिकाचो हांगा वापर करूना। मार्कंडेयाची शिवभक्ती देखावा केलेला असा। कितले दीस लागले तुका? म्हयनोभर लागले हो देखावो करपाक। आनी म्हाका ऑर्डरी इल्लेले पालया सार्वजनीक केला, हांवें शिवोले केला, 2-3 सायड हरमाला केला, तशे बारीक बारीक आमच्या वाड्यार सुद्दां म्हाज्या भावाक दिल्लेले हा करून। कितले वर्ष जाले तू आता हे देखावे करता? कमीत कमी 10-11-12 वर्सां जाल्ली। आणि प्रायजा बी खंय मेळ्ळे तुका? प्रायजा माझ्या सत्पुरुष स्पोर्ट क्लब 4 फावटी आयोजित करता कॉम्पिटिशन। म्हाका सगळं फर्स्ट प्राइज आयोजित जाल्लेले, 4 प्राइज हांवें घेतलेले। कंटिन्यू 4 वर्सां? कंटिन्यू 4 वर्सां।
आम्ही दरवर्षी चौथीच्या गणपतीच्या निमित्तान कसले ना कसले डेकोरेशन करीत असता. सो या वर्सा आम्ही अष्टविनायक हो थीम घेऊन डेकोरेशन बऱ्यापैकी केलेले असा. सो भुरग्यांची मजा म्हणून आम्ही वार्षिक असे तऱ्हेचे डेकोरेशन करीत असता. सो गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.